म्हाका बा भयणीनो अशी एक घोडणी आसा म्हणटात घोडली भायल्या गांवांनी. एक दीस जेजू फिरगोच्या भायर उबो आसलो आनी फिरगोचेंत धार्मीक कार्यावळ चालू आसली आनी ते फिरगोच्या दारां जोनेलां बंद आसलीं पूण जेजू भायर आसलो. ते वेळार एक आफ्रिकन लोक आयलो, मनीस आयलो आनी ताणें ते फिरगोचेन भितर सरून प्रयत्न केले आनी भितर फकत वायट मनीस आसलेत. ताणें दारान मारलें, कोणें तें दार उगडलें आनी ताका पळोवन त्या वायट मनशान ताचें दार मारलें आनी म्हणलें, ही इगोर्ज तुमकां न्हू, ही फकत वायट मनशांक, तूं आनी खंय वच. भायर सरतना ताची जेवची भेट जाली. जेजून ताका अशें म्हणलें, जायते फावटी हांवें प्रयत्न केला ही इगोर्जे भितर वचोंक, पूण म्हाका यश मेळोना. बा भयणीनो, आज नियाळाचो विशय जावन आसा, हेरां परस शिमेर आसोल्ल्या सोबें उदीक हुस्को दाखोवप. जे लोक आमी भायर येता तांचो आमी मोग करूंक जाय. जेजून आमकां म्हणलां शुभोता म्हणून, जसो तुमी तुमचो मोग करतात पेल्याचो मोग करात. पूण अशें घडटा काय? डू वी डिस्क्रिमिनेट अदर पीपल? पूण अशें घडटालें जेवच्या काळार. जेवच्या काळार 2 श्रेश्ठांनी वडलांनी जायते लोकांक बाद दवरल्यात. ते तेचो मोग करनासले, तें बरोबर मिसळ जायनासले. जशें आमी पळयता खोट जालेले, ते पयस दवरले समाजान. म्हणटाले तुमी हांचे बरोबर रावनाकात, तुमकां खोट जाला, पयस रावात. 2 वसूलदार हे जुदेव लोक वावर करून पोट भरताले. ते म्हणटाले तुमी जुदेव, रोमाक तुमी काम करतात, तांकां काम करतात, ते आमचे दुस्मान, पयस रावात. पातकी कॉमनमॅन, तुमी अपवित्र, तुमी कायदे मोडटात. आमी फुडारी धर्मशास्त्री सगळे कायदे पाळटात. एके भाशेन जायते लोकांक धर्मशास्त्री फुडारी पयस दवरताले. पूण जेजू तांकां सगळ्यांक आपणायले. माथ्येव अपोस्तल आसलो 2 वसूलदार, ताणें ताका आपोवन दिले, म्हज्या बरोबर यो, हांगा शिस्त जा. आनी तो आयलो. जाके 2 वसूलदार तें सांगलें आमच्या घरा येता, आज जेवणाक येता. आनी जाकेच आपलें जीव बदललें. तो खोडका तो आयल्लो जेवन तेजे हात दवरलो आनी ताका पेकवून दिली. तशेंच पातक्यांक जेजून आपणायले, इश्टागत जोडले, एके भाशेन तांचो मोग केलो. बा भयणीनो, शावियर एक व्हडल्या कुळांतलो मनीस, स्पेनांतलो. पूण जेन्ना तो गोंयांत आयलो आपलो लोभ घालून आनी हांगा भोंवलो, तेणें सगळ्यांचो मोग केलो. तो जावन आसलो पुर्तुगालच्या पाचेचो प्रतिनिधी. तशेंच पावसान ताका एक चीट दिल्ली 20 पालेश्वर रावंक, पूण तो रावना. तो रावलो सेंट लाजरस हॉस्पिटलांत आनी ताणें त्या लोकांची सेवा केली. ताका आमची भास येनासली, पूण आपल्या खोडण्यांनी तांचे हात दवरून पेकून ती सेवा केली. तशेंच जेन्ना तो बानास्री गेलो चलोन, तो वयतालो सद्दां आयताराक, तुवें हॉस्पिटलांत वचून ताणें सेवा केली. तशेंच जसो काळजाचो मोग आसलो तो सगळ्यांक दाखयलो. जेचें उतर परगटलें. एके भाशेन शावेरान कोणाची भेदभाव करूंक ना, ताका सगळे एक आसलेत. ताणें जेचें उतर सगळ्यांक परगटलें, जावं ते गरीब, जावं ते हे कास्टाचे, हे सगळें पळयलें. कित्याक ताणें सगळ्यांचो मोग केलो. आमी आमच्या जिवितांत नियाळ करुया. आमी आमचो खूब मोग करता, सांबाळटा, कूड सांबाळटा, भुरग्यांचो मोग करता, ताका जाय तें शिक्षण दिता, ताका उंच जावंक सोदूंक ताका आदार दिता. पूण आमचो पेलो कोण आमचो पेलो? शेजारी जायत, रस्त्यार कोण तो भिकारी जायत, कोण जायत,
आमी तसो मोग कोत्ता अपुरबायक कोत्ता ओ आमी म्हणटा तुमी आमचे जातीचे न्हय तुमी क्रिस्तांव न्हय तुमी भायले आमी ताका शिमेत दवरता तुमच्या मोदें आमच्या मोदें आसा जायतो फरक जेजू आमकां म्हणटा आज जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोय तुमी सोन्याचो मोग करूंक जाय जेजू कुर्साय मेलो कोणा पासत जुद्या पासत न्हय सगळ्या पासत मेलो पूण आमी कशे तरेन सोन्याचो मोग करता तर आज थोडो वेळ शांत रावन आमी ह्या प्रश्नाचेर विचार करुया आमी आमचो फामिलीचो खूब खूब मोग करता पण पेल्याचो जो गोरजो सांपडला आमी ताचो कशे तरेन मोग करतांक जाय